येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायचे हेडलायन्स. राज्यात दिसान दीस वाडटात कोयराच्यो राशी. बायते खोल ते खांडेपार बायपास महामार्ग जायत चल्ला मिनी संसोडो. पंचायतीन ह्या वाठारांत घालचो सीसीटीव्ही. कोयराची योग्य रितीन करची प्रक्रिया. थळाव्यांचे गाराणे. ड्रग्स व्यवहारात आशिल्ल्या 23 वर्सां पिरायेच्या मोहम्मद अख्तर मोंडलाची कोलवा पुलिसांनी शुक्रारा उखल्ली गुटली. ताचे कडल्यान 2.5 लाख मोलाचो गांजा केलो जप्त. दर इलेक्ट्रिक बसी फाटल्यान कदंबा फारीक करता 86 रुपया. सरकाराच्यो इलेक्ट्रिक बस येवजण काबार करतल्यो कदंबाचो फुडार. आमचेर जाता अन्याय. आयटकाचो सणसणीत आरोप. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बायते खोल ते खांडेपार बायपास महामार्ग कोयराचो अड्डो जाल्लो आसा. रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर एकठांय जाला. देखून हांगा मिनी संसोडो तयार जाता काय कितें असो प्रस्न उपरासता. पंचायतीन ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही घालचो आनी ह्या कोयराची योग्य ती प्रक्रिया करचे. थळाव्यांनी मागला. पळयात. बायटेकॉल टू खांडेपारा बायपास जो आसा, हो बायपास जो आसा तो आतां सद्याक कचऱ्याचो अड्डो जाल्लो आसा. मिनी संसोडो म्हटल्यार जाता. खंयी जाला तुमी बायतेखोला बायपासाचेर तुमकां वयता थंय कचरो दिसता. आनी 2 पंचायत लागता. एक बोरी पंचायत लागता आनी एक आमची बेतोडा पंचायत लागता. तशें फुडें गेल्यार कुट्टी खांडेपार पंचायत लागता. सगळे कडेन कचरो. हाजेर लक्ष कोणाचें ना काय दिसता. पूण पंचायत म्हणटा की आमी सीसीटीव्ही बसयतले, हें बसयतले, तें बसयतले, पूण आजून कांय बसोवना. आनी जे कडेन बसयल्या थंय ते चोरून व्हेल्या कॅमेराक अशेंय दिसता. आनी खांडेपारा जर बसयल्ले पूण ते कचरो उडयताच, ताका फायन मारपाची कांयच तेंची तरतूद ना. पूण हाका लागून सगळो कचरो जाल्लो आसा. लोकांचो डिमांड आसा की कचरो उखलचो म्हणून. विराज सप्रे म्हणटा की हांगा जो कचरो आसा तो वेगळे तरेचे, म्हणजे सगळे तरेचो वेगळो कचरो हांगा आसा अशें ताजें म्हणणें आसा. पळयल्यार खरेंच सगळे तरेचो कचरो आसा. ताका लागून गोवोरमेंटान कितें तरी एक्शन घेवन हो कचरो काडचो अशी तांची मागणी आसा. पळयतलो हो बेतोडा टू बोरी बायपास आमी फाटीं न्यूज केल्ली. बेतोड्या तेवटें त्या सायडीन बोरयेक ते कोण कचरो उडयताले. ताका लागून आतां हे सायडीन हे संसोडो ज्युनियर संसोडो तयार जाल्लो आसा. म्हाका विचारपा जाय पंचायती कडेन, ही पंचायत जी कन्सर्न म्हाका ते बेतोड्या लागता हांगा, ते कितें करता काय म्हणून. हांगा डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसता. सगळे तरेचो कचरो उबारतात. तरी सुद्दां म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतले हांगा की A to Z कचरो आसा. सोऱ्याच्या बाटल्या पतन सिमिटाचें सगळें आसा. कांय ना अशें ना. इलेक्ट्रॉनिकूय आहा. तेन्ना हो कचरो हांगा पडटा कसो. तेन्ना म्हजी मागणी आसा पंचायती कडेन की हांगाय सीसीटीव्ही फिक्स करचे. आतां म्हाका दिसता हांगच्यान मोल्या पर्यंत म्हाका ते सीसीटीव्ही लावचे, कित्याक रस्त्यार लोकांनी हे जर रस्त्याच्या सायडीन कचरा घर केल्लें आसा. तेन्ना म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन परत एकदां की हो जो कचरो हांगा आसा हो लोकांक दुयेंतां स्प्रेड करतलो. हांगा नाका ते दुयेंतां तयार जातलीं, हांगा मॉस्किटोज तयार जातले. आनी तेन्ना सरकारा कडेन म्हजी विनंती आसा की जाता तितले बेगीन हो कचरो हांगच्यान उबारपाचो. हाजे खंय तरी हे करपा जाय. आनी हे फुडें हांगा सीसीटीव्ही लावचे अशी म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन. गोवा कृष्णा नायक, बेतोडच्यान. मे 2022च्या निमाणे कडेन गुन्यांव जाल्ल्या सुवातेर आय लव्ह यू नोट दवरून नामना मेळोवपी आय लव्ह यू चोरांच्या पंगडाक निमाणे पुलिसांनी धरला. 3 वांगड्यांच्या पंगडांतल्या 2 वांगड्यांक धरपाक पुलिसांक येस आयला. ह्या तिगांचो फुडारी आशिल्ल्या एका बायलेक मात अटक जावपाची आसा. पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली अदीक म्हायती. आज कोलवा पुलिसांनी मोहम्मद अख्तर म्हण ताका धरले कडेन आसा आनी तेचे कडच्यान 2.5 किलोचो गांजा आसा हो तेणी एटॅच केल्ले कडेन आसा. आनी हेजी जी कॉस्ट आसा ही जवळ जवळ 2.5 लाख रुपया आसा. तुमी आतां पळयतात जे ड्रग्साचो धंदो जो आसा हो आतां कांय न जाले कडेन. जशें आमी आयस्क्रीम खातात ते भशेन आयस्क्रीमे धंदो हो आतां गांजाचो जाले कडेन आसा. सगळ्या कॉलेजींनी इस्कॉलान सुद्दां हो गांजा जो आसा हो पावले कडेन आसा. आनी असोच जेन्ना एक इन्फॉर्मेशन कोलवा पुलिसांक मेळ्ळें की अख्तर म्हणून तो भुरगो गांजा विकपाक जी नावेलीची आनीक बाणावलीची बाउंड्री आसा थंय येवपाचो आसा हे कळटरीक तेणी एक स्पेशल टीम काडली. आनी ह्या टिमी लीड केले. जे PSI आसा तेणें लीड केली आनी तेणी रातचे ह्या एक्युजाक धरलो. आनी आज एक्युजाक धरून तेणी आज पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा. आनी आतां ताका रिमांडाकय व्हरपाचें आसा.
लोकाली आनी आमची सुद्दां एक मागणी आसा की हे जे ड्रग्स खंयच्यान हाडटात हेंचो मेन लिडर आसा तो मेळना, हो खंय तरी ह्या लिडराक धरपा जाय, हो जो मेन जो एक्यूज आसा आनी मेन जो डीलर आसा ह्या डीलराक धरपाचें पुलिसेन प्रयत्न करता म्हणून लोक आनीक आमी मागतात. म्हणूनच पुलिसेन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ह्या एक्युजाचेर कारवाय करून मेन डीलराक धरचो. Acting on a specific reliable information, yesterday night we have conducted a raid, narcotic raid, and we have caught one person by name Mohammad Akhtar Mandal, resident of Naveli, for the illegal possession of 2.5 kgs of ganja. So We caught him at the junction at Danalim Naveli New Bypass Junction. And now we are going to produce him before the court and we are going to seek remand. तर खंयच्यान हाडलो कितें सांगता? ते आता तेका एक कोण तरी एक मनीस आसा तेजो, ओके, फ्रॉम वेरी यूज टू प्रोक्यूर दॅट. फॉर नाव वी कॅनॉट डिस्क्लोज दिस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. एंड जसं जसं आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करतले तें आमी तुका सांगतले कितें आहा. कोर्टावर पास जातलो. आता कोर्टान व्हरतले आमी सीक रिमांड पुलीस कस्टडी घेवन आमी तेका आनी टू फायंड आउट द सोर्स. म्हणजे कॉस्ट कितलो आसा? Cost approximately international market will be around 2.5 lakhs. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायकराव. कोलवा पुलिसांनी शुक्रारा मोहम्मद अख्तर मोंडल ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक धरलो. तो नावेले रावतालो. पुलिसाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी ताची गुटली बाणावले नावेले जंक्शना कडल्यान उखल्ली. ताचे कडल्यान 2.5 किल गांजा म्हणजेच 2.5 लाख मोलाचो गांजा जप्त केला. पळयात पुराय बातमी. तुमकां जाणा आसतलें की डिसेंबराच्या 25 तारखेर ज्या नावेली रावंड हांगा एक चोरी जाली आनी ह्या चोरयेक जवळ जवळ 20 ते 25 लाखाचे जे भांगर आसा हे ह्या चोरांनी चोरून गेल्ले. मडगांव पुलिसांनी पंचनाम करून तेजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना ह्या 10 दीस पयलीं कुडचड्यार एक केस जाली सेम तरेची. जेन्ना कुडचडे पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या चोरयेचे 2 जाणांक अरेस्ट केले आनीक जेन्ना अरेस्ट केले त्या टायमार कळ्ळें की ह्या दोगांयचो मडगांव जेन्ना चोरी जाली तितून हात आसा म्हणून. जेन्ना ट्रान्सफर वॉरंट जो मडगांव पुलिसेन घेतलो आनीक तांकां मडगांव पुलिसांत हाडले. जेन्ना हाडटरीक कळ्ळें की हे जे गँग आसा हे आय लव यू गँग आनी आय लव यू गँगाचो अर्थ म्हणल्यार हो लवाचो अर्थ न्हय म्हणजे हितून 3 जाणांची गँग आसा तितून भितर एक आसा ते चोरू आसा. पूण हांगा मडगांव पुलीस आतां सामके मुखार सरले कडेन आसा आनी ही केस आसा ही डिटेक्ट करपाक. हितून भितर 2 जाणां अरेस्ट केल्यात. हितूंतले 2 जाण आपूण एकटो कॅन्सर आसा म्हणटा हॉस्पिटलान न्हिदता आनी दुसरो जो आसा हो म्हणटा आनी कितें जालें म्हणून हॉस्पिटलान न्हिदता. म्हणून हें कितें पद खरें आसा हें सोदून काडपा जाय आनी ह्या चोराक मडगांव पुलिसांनी JMFC कोर्टाक प्रोड्यूस केला आनी ह्या JMFC कोर्टान तांकां 7 दिसाचो रिमांड दिले कडेन आसा. आतां मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हो PI तुळसास नायक हो करतलो आनी ह्या चोरये बद्दल बेगीच्या बेगीन हो सूक्ष्म लायतलो. मुखार कोर्टान आमकां पयशे मेळोवपा पडटले आनी खंयचे पयशे मेळोवप आमचे इतले भांगार वचोन जाल्यार आमकां कितें फायदो आमकां कांयच फायदो ना. एट लास्ट आमकां जस्टीस मेळपा ना. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायकराव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 22 जानेवारीक वास्को भाजपाची राज्य कार्यकारी बसका जातली. 170 प्रतिनिधी ह्या बसकेक जमतले. 22 जानेवारी इतिहासीक दीस जातलो अशी आस्त पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन उक्तायल्या. जे सत्ते भायर आसात तांकां विरोध करप ही फॅशन जाल्या. कोळशाचेर उलयतना माविनान जाप दिली. पळयात. गोंयचो कसो विकास जाल्लो आसा भारतीय जनता पार्टी पक्ष आयले नंतर सगळ्यांक खबर आसा. डबल इंजिन आमी बेश्टे म्हणना, डबल इंजिन आमी हेच कारणां लागून म्हणटा. इतले फंड्स आमकां केंद्रा कडेन येता. इतले बरे भाशेन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे मुखेल आसा, मुखेल मंत्री आसात ते काम चलयता. आनी खास करून संघटना आहा जाल्यार संघटना मजबूत आहा जाल्यार तेन्ना सरकार मजबूत जाता. इट इज नॉट द अदर वे रावंड. पक्षाचे चड आमदार आयल्यार इट इज नंबर्स वॉट मॅटर तेन्ना सरकार जाता. आनी हांव मुद्दम सांगता
हांगा कॉंग्रॅच्युलेट करपा जाय आमचे लोकल अध्यक्षाक आमचे सदानंद तनावडे बाबा की तेजे नेतृत्वा खाला तेणे 3 वर्सां कंप्लीट केले and it is not a easy task to get your party back to power in the third term. होय इतिहास आमी हांगा गोंयांत घडोवन दाखयलो तेजे नेतृत्वा खाला हे जाल्ले आसा. हांव तेका कॉंग्रॅच्युलेट करता. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमचे JP नड्डाजी who will also lead the party to the 2024 लोकसभा इलेक्शन. तेजेर खूब आनी पूर्ण विश्वास आसा म्हूण आख्खे BJP नॅशनल एक्झिक्युटिव्हान दाखयले आनी तेका लागून ही विल लीड द पार्टी टू द लोकसभा इलेक्शन. आमचे उणेचशे 170 डेलिगेट्स आमचे पक्षाचे हांगा असेंबल जातले. DPT नॅशनल जी आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटींग जी आसा हांगा जवळच HQन आमी ठरयला. म्हाका हांव समजता डेलिब्रेशन्स विल बी व्हेरी मिनिंगफूल. निर्णय खूब खूब महत्वाचे गोंयचे खातीर आमचे पक्षा खातीर. पक्ष आमी बळकट करता तेन्ना लोक अपेक्षित जे विषय आसा तेंचेर बरे निर्णय घेवन सरकारा राजी करपाक ते फुडें व्हरपाक होच आमचो हेतू जावन आसतलो. आनी हांव समजता जी पयली बसका आउटसायड द स्टेट कॅपिटल म्हणजे राजधानीन जायनासता आमचे मुर्मुगांव जाता. मुर्मुगांव अशी जाल्यार सुद्दां इतिहास खूब आसा. मुर्मुगांव सरेंडर सुद्दां हांगा जाल्लो तुमकां खबर आसा. जायते लोकांक खबर ना जेन्ना आमकां सुटका मेळ्ळी तेन्ना गोंयचें लिबरेशन जालें तेन्ना. आनी ते इतिहासान होय एक इतिहास आमी घडोवन भारतीय जनता पार्टी घडपाक एक संदी आमकां दिला. हांव सगल्यांचे खूब आभारी आनी हांव समजता हो दीस आमकां खऱ्या अर्थान एक इतिहासीक दीस 22 तारखे आमी करून दाखयतले. It has become a fashion for those who are out of power, out of favor with any dispensation. When they see so much of progress, they are bound to have agitation. They are bound to have agitationist mind. They are bound to instigate the people. And हेच गोंयांत चालू आसा. पण ultimately it goes against the larger interests of society. हे जावपाक जायना. हांव तेंचे कडेन एक विनंती करता. खरें कितें सिरियस इश्यू आसा. लोक खरे मरतले कितें जातले तुमी कन्विन्स आसा. Then you have a right to do it under in a democratic setup. Please do it. We will also pay heed to you. सरकारान ज्यो इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात त्यो बसी ड्रायव्हर कंडक्टर मेकॅनिकाचो फुडार काबार करपाक हाडल्यात. जे मेंटेनन्स कामगार आसा तांकां ह्या बसीचे कांयच येना. सरकार म्हणटा ह्यो बसी केंद्रीय सरकाराची येवजण म्हण. पूण हाचो आमकां खर निशेध आसा अशें आयटकच्या बस कर्मचाऱ्यांनी सांगलें. पळयात. अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे KTC ड्राइवर एलाइड एम्प्लॉईज असोसिएशन कदंबा कामगारांचो एक वोट. दर किलोमिटरा फाटल्यान KTC 86 रुपया इलेक्ट्रीक बसीक फारीक करता. आमचेर हो अन्याय कित्याक? इलेक्ट्रीक बसीक लेगीत X नंबर प्लेटीचेर हाडचे. आमी जोडटा ते सरकार ताचेर कित्याक मोडटा? इलेक्ट्रीक गाडयो सरकारान खंयच्यो हाडच्यो पूण ताका कदम मालकी हक्क दिवचो. जाणी 1 वर्सा वयर काम केलां ताका कामात फिक्स करचे. जे रिटायर जाला तांकां एक्सटेन्शन दिवपाचें बंद करचें आनी हेर मागण्यो लेगीत सरकारान पुराय करच्यो अशी मागणी आयटकान सरकारा कडेन केल्या. आयकात. एक लक्षात दवरा की फुडें कदंबा ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स आणि मेकॅनिक्स त्यांचा फुडार कामार. जे मेंटेनन्स कामगार आहात ते मेंटेनन्स इलेक्ट्रीक बसीचे कदंबाक जायना. जाता व जायना म्हाका सांगा न्ही. जायना. सो ह्या इलेक्ट्रीक बसेस हाडल्यात आमकां काबार करपाक. इलेक्ट्रीक बसेस ते म्हणटा इट इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट पॉलिसी. इट इज अ ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट खरें पण दर किलोमिटरा कदंबा 86 रुपीज फारीक करता.
दर किलोमीटर फाटल्यान 86 रुपीज फारीक करता पॅसेंजर इलेक्ट्रिक बसीच्या गाडयेंत आसून शेड्यूल ऑपरेट केलो 86 रुपीज पर किलोमीटर अशें आसता. कदंबाक फायदो कितें आहा? कदंबा हॅज टू पे. हाचेर आमचो विरोध आहा. रिटायर जातकच एक वरो 2-2 वर्सां तांकां एक्सटेंशन दिता. आमी म्हणला रिटायर जाल्ल्याक एक्सटेंशन दिवपाचें बंद. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आयतारा उण्या तापमानान 1 डिग्रीन उणाव जावं येता. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण तापमानान वाड जावन गरमी वाडपाची शक्यताय आसली, पूण उण्या तापमानान उणाव जावपाचो आशिल्ल्यान परतून थंडी वाडूं येता. पळयात. शेनवारचे हवामान नितळ आणि शीतळ उरतले. दनपारचे चढावत तापमान 32 डिग्री जाल्यार उणे तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरतले. तशेंच आयतारा फांतोडेर कांय वाठारांनी हलके धुके पळोवपाक मेळटले. प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. शेनवारा बोटधान्याक खाशेली शिटकावणी ना. 24 तारीख मेरेन सुके हवामान. शेनवारा फांतोडेर धुके. शेनवारचे चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस उरतले. आयतारा उण्या तापमानान 1 डिग्रीन उणाव. बोटधान्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.